मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ये बाय हाय का तुका तुका हां हेका हांगासर जेलेन घातला. हय हेका हांगासर आमी जेलेन घातला. हां हय कित्याक हांगा सगळे शिवाचे सामान आसा की ताका आई कित्याक मातसो हांव उलयता मातसो राव की हांगा न्ही फ्लावर आसा. ताका ते फाल्यां की परवा व्हरूंक जाय खंय ते. हें पळयात रियल फ्लावर आं. सो हें पळयात अशें आसा, अशें धांपोवन दवरला. तें आयज मातसो व्हरूंक जाय. सो आतां हो इश्वीक परत कितें सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण. हो हेका न्ही बांदून दवरला कित्याक हो परत 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 थंय वयता आनी ते फुलां हात लायल्यार सगळें ओडून काडटा. कितलें म्हण ताका पळयतलें म्हटलें बस म्हटलें हांगासरूच बसना. जसं एक 10 मिनटां बसता कित्याक हातीन ताका खेळपाक कितें दिवंक जाय टॉय बीन ते बी डिफरंट कितें आयदन प्लेट अशें कितें दिवंक जाय जाल्यार खेळटा. ताका टॉय बीन दिलें न्ही तो खेळना. घे 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 हें घे खेळ पण न्ही म्हणजे ताका बसयला चेअरार. ताका आतां जालें खालो तो घरची सगळीं कामां जालीं. जस्ट आत्तां गेली झाडू मारले पुसले बीन. सो हें सामाना लागून ताका मातशें आतां म्हाका पळोवचें पडटलें रे. ओके सो आतां ताका न्हाळोंक जाय रे. न्हावूंक जाय मागीर न्हीद. हय ओके आं चल. सो जालें साडे जालीं. कितें आवाज पळय कितलो. ती आमगेर येता न्ही ती हावज हेल्पर तिच्या कडेन बरो उलयता तो खबरी करता. कितें रे कितें तूं उलयता गे उलय कितें सांगता खबऱ्यो. हाय हांव तुका हाय केला. हाय म्हण हाय. ओके चला हेका तेल पुसून न्हावूंक घालता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला राव रे नाव्या. मकर संक्रांतीक ते हांवें हें केलें न्ही तिळाची पोळी तेजें स्टफींग आसलेलें फ्रिजीन तें बरें उरता खूब दीस. सो काल आयज सकाळीं केलें आईन भितर भरून म्हणलें खावया म्हटलें. मागीर न्ही टायम मेळना हेज्या बोवाळानूच उरता. कितें ताका फक्त न्हावपाक जाय. कसलो आवाज खबर आहा न्हाताना म्हणजे न्हांवचे पयलीं एकदां बाथरुमान बसलो न्ही बरो हांसता व्हडल्या व्हडल्यान. सो हें पळयात आनी तें बरें उरता एक 3-4 दीस सुद्दां न्ही बरें उरता. हें मातशें तें हार्ड जाता पण मातशें गरम करून खावंक जाय खूब बरें जाता. म्हटलें एक खावया म्हटलें मागीर जायना कामाच्या बोवाळान. हें पळयात आनी एक बरी गजाल म्हणजे ऋतुकाचें एग्जाम सोंपले. आयज लास्ट पेपर आनी आयज आसा मॅथ्स आनी कंप्युटर तशी कांय ताका व्हडलें ना. मॅथ्स आयज खूब आसलेलें काल केलें बसोन केलें ताणें. कितें करता कोणा खबर. खूब कन्फ्युजींग आसता आनी तेंचे मॅथ्स म्हणजे कशें जेन्ना तेंचे मॅथ्स आतां आहा पळय आमकां तेन्ना 7थाक बी आसलेलें तांकां आतां आसा 4थाक म्हणजे खूब टफ आसा. आसूं गेलें तर न्हू रे. खावया तिळाची पोळी आं खावया. सगळ्यांक बंदोबस्त केला आनी थंय हें दवरला तें न्ही वायर हात लायता आनी आजुनी शिवाय हांगा लॉक लावंक ना. तो सामको बिजी आसा कामाक. सकाळीं वयता आमी जेवपा येता मागीर रातचो 8-9 येता आमी तेन्ना नक्की सांगपाचें लाय म्हणून. पळोवया पळयत रावचें पडटा ताका. खूब मस्त जाला खूब मस्त जाला आं. परत परत पांया कडेन येता आनी घे म्हणटा आपल्याक. पांया कडेन येना खंय वयता. आं पोटली पप्पाचे हात लायनाका. हें सगळें हें तें लॅम्प तें हें आमी क्रिसमसाक लायिल्लें पळय तें लॅम्प तें. हां मारतलें धरून मस्ती फक्त मस्ती जाला. आं मस्त जाला हय चल. जस्ट आतां फ्री जालें शावर बीन घेवन येयलें आनी इशू न्हिदला. ओके सो काल आमच्या घरा आयिल्ली आमचे गोवन ग्रेस फॅमिली. येताना भरपूर इशूका ऋतुका गिफ्ट येयला. सो म्हटलें तुका दाखोवया म्हटलें तशें बॅग आसा हाजो हात लावंक ना. ओके सो पयलीं दाखयता हें पळयात बरो असो हें आसा टेडी बेर बरो व्हडलो आहा. ताका तो मातसो भिता इशू ताका पळोवन फाटीं फाटीं वयता हात लावंक येना. सो हें पळयात ओके सो हें एक दिलां आनी हे पळय चॉकलेट हेजे क्वॉलिटी चॉकलेट. मागीर यार्डलीचें न्ही हांवें परफ्यूम पळयलां पण सोप केन्ना अशें पळोवंक नासलेलें. सो हें पळयात सो यार्डलीचें न्ही सोप 6 आहा.
ओके. आणि हें आसा एक डेअर बॉडी म्हणून परफ्यूम आनी हें आसा मॉइश्चरायझींग हँड लोशन हितून. ओके. सो हें जालें. आनी हें एक आसा लोशन, कळ्ळें न्ही, लोशन आसा. आनी होय एक ब्युटी क्रीम मॉइश्चरायझर पळय, हो हेजें तें डोवचें तेजें. आनी हें हाडलां सिनामन स्टीक आनी ब्लॅक पेपर. सो हें जालें. आनी कपडे हाडले हेणें. सो म्हाका हें सगळें म्हाका तेणें दिलां कपडे सगळे लायक जाला, पण हें म्हाका चड लायक जालें. पळय इश्विकाक अशें आसा. आनी तेज्या वांगडा हें पॅन्ट आसा. सो हें पळय हो एक. आनी हो इश्विकाक होय खूब लायक जालो. सो हें पळय. ओके. आनी हो पॅन्ट. आतां हें आसा रेचुकाक जिन्स पॅन्ट हाडला. ओके. रेचुकाक जिन्स आनी ताका शर्ट कशें. सो हें शर्ट कशें आनी वयर ताका न्ही अशी कॅप कशी आसा, कळ्ळें न्ही, अशें वयर घालपाक कितें म्हणटा खबर ना. ओके. आनी तें काडूंक मेळटा, इफ जाय जाल्यार दवरप नाल्यार काडूंक मेळटा. आनी हें आसा न्ही लॉंग आसा. ओके. लॉंग हँड तें. ओके. सो सद्या ताका इतलें जावचें ना बेगिना. आनी तो खूब बारीक न्ही, 11 to 12 years. आनी बरें जालें तेणें लॉंग म्हणजे व्हडलें हाडलें तें. सो थँक्यू ग्रेस फॅमिली, इतलें तूं घेवन येयलें सगळें. ओके. बरें दिसलें तूं आयलें आनी बरें आमी टायम स्पेंड केले. कालचे ब्लॉग तुमी पयला आसतले. ओके. सो म्हटलें हें तुमकां दाखोवया म्हटलें. सो सगळें सामान काडून दवरूंक जाय. ओके. सो आयज न्ही तुमकां एक बरेंशें कितें तरी हांव शेअर करपाचें आसा. हेज्या फाटल्यान एक स्टोरी आसा तें तुमकां सांगता. इज रिगार्डींग हेअरफॉल. हेअरफॉल आनी हेअरफॉलूय अशें म्हणूं शकना, हेअर रिग्रोथ. आतां हेअर रिग्रोथ कशें करपाचें तेजे वर आसा. एक्चुअली जालें कितें, म्हाजें एक कजन आसा तें आसता बेंगलोराक. ते IT कंपनी कामाक आसता, कळ्ळें न्ही. ते सामके हेल्थ कॉन्शियस, कळ्ळें तुमकां न्ही. ते दिसपाक खूब बरें दिसता आनी सामकें ते बॉडीक न्ही बरें मेंटेन करता. आजून ते मॅरीड जावंक ना, कळ्ळें न्ही. ते आपले बॉडीक न्ही बरें मेंटेन करता, बरें हेल्दी सामकें खाता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें भायल्लें अशें चड खावप ते अवॉयड करता. ऑयली जावं शुगरी आयटम तर कांयच खायना. सो म्हाका तेणें न्ही लास्ट मंथ म्हाका दिसता नोव्हेंबरान म्हाका तेणें कॉल केलें आनी म्हाका सांगपाक लागलें अशें उलयलें आमी. अशें आपूण तुका एक रेसिपी शेअर करता म्हणपा लागलें, तूं तुज्या व्हिडिओन घाल, लोकां पर्यंत पावय म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें कसली रेसिपी. हेअर रिग्रोथ. ओके. सो तेजें न्ही हेअर ग्रोथ म्हणजे हेअरफॉल जातालें, कळ्ळें न्ही. सो ताका अशें कितें टेन्शन अशें कांय ना, टेन्शन म्हणजे कामाचेंच. सो कळ्ळें तुका न्ही. ते म्हणटा आपलें केन्ना अशें हेअरफॉल बी जायनालें. रिसेंटली न्ही आपलें हेअरफॉल जाता, कित्याक काम न्ही आनी ते IT हितून कामां आसा म्हटल्यार स्ट्रेस आसतात. सो आपलें खूब हेअरफॉल जातालें. आपूण सामकें टेन्शनान पडलें म्हणपा लागलें, इतलें हेअरफॉल जातालें. सो आपूण खूब अशें मेडिसीन बीन पयलें. सो ते चडशें न्ही अशें मेडिसीन म्हणजे कितें डॉक्टरा वयतलें दाखयलें तशें ना. ते कसलेच गोळी बिळी ते इंटेक करना. जें कितें आहा तें होममेड आयुर्वेदीक तसलेंच, कळ्ळें न्ही. सो खूब अशें ताणें डॉक्टरा कडेन गेलें, आयुर्वेदीक डॉक्टरा कडेन गेलें, होम रेमेडीज केले कित्याक हेअरफॉला लागून. सो कांयच अशें फरक पडूंक ना. सो तेजे एक फ्रेंड आसा, तेजी आवय आयुर्वेदीक डॉक्टर, कळ्ळें न्ही. सो तिणेन तिका न्ही थंय तेजे घरा गेलें. सो तिणेन ताका सांगलें की हेअरफॉलाक बेस्ट म्हणजे कोकोनट ऑयल अप्लाय कर म्हटलें ताणें. आनी ताका एक न्ही बरेशे एक लाडू एक रेसिपी सांगला करून खावपाक डेली. एक लाडू, ते लाडू ते करून खावपा लागले, कळ्ळें तुमकां न्ही. तेणें सांगलेलें पळय जेजें कितें इंग्रेडियंट्स घेवन ताणें केलें आनी ताणें खावपाक म्हणजे करून ताणें खावपाक स्टार्ट केलें आनी ताका न्ही इतलो बरो रिजल्ट मेळ्ळें. ओके. सो ते म्हाका सांगपाक लागलें, म्हाका तें सांगलें कितें कितें ते लाडू करपाक कितें कितें लागता म्हाका तेणें सांगलें. मागीर म्हटलें हांव म्हणपाक तूं हे व्हिडिओ शेअर कर लोकांक, की म्हाजें सामकें हेअर सामकें येवपा लागलां, बेबी हेअर बी सगळें येवपा लागलां म्हणपा लागलें. हेअरफॉल आतां कमी आसा पण येता. हेअरफॉल जाल्यार जावं म्हणटा तें, पण ते रिग्रोथ जावंक जाय न्ही, बारीक बारीक येता म्हणपा लागलें. सो ते हांव म्हणलें तूं शेअर कर. हांवें म्हटलें पळय तुका रिजल्ट मेळ्ळा, म्हाका रिजल्ट मेळोंक जाय न्ही. हांवें म्हटलें तूं म्हाका सांग ती रेसिपी, हांव करून पळयतां. इफ म्हाका कितें तातूंत बेनिफिट्स मेवळे जाल्यार हांव तुमकां शेअर करता म्हटलें. सो हांवें न्ही हो 1 मंथ करून पयलें हांवें, कळ्ळें न्ही. डिसेंबर फूल मंथ हांवें करून पयलें. ओके. खरें सांगू तुमकां म्हाका 100% रिजल्ट मेळ्ळें आसा. तुमकां पळोवंक शकता हांगासर न्ही अशें बारीक बारीक बेबी हेअर न्ही येवपा लागला. आनी हांगासर न्ही चड अशें म्हाका काय हेअर नासलेलें हांगासर. आतां आनी हांगासर पळयात केंस अशें येयलेले आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हांवें म्हटलें हांव पयलीं करून पळयतां, इफ खरेंच इट वर्क्स जाल्यार तुमकां हांव शेअर करता म्हटलें. सो म्हटलें ते लाडू सोंपले, खावन खावन सोंपले. सो आतां हांव करूंक जाय आसलें म्हणून तुमकां हांव आतां शेअर करता, कळ्ळें न्ही. सो तुमकां एक सांगूंक शकता की
सो तुमकां हांव सांगता सी आतां म्हाजे हेअरफॉल खूब जाता. आतां कित्याक लागून जाता की म्हाजे हॉर्मोन चेंज जाल्ले आसा. आफ्टर डिलिव्हरी न्ही हेअरफॉल जातात. खूब तरांचे खूब अशें हें आसता प्रॉब्लम. केन्ना केन्ना टेन्शनान हेअरफॉल जाता, केन्ना केन्ना आफ्टर डिलिव्हरी हेअरफॉल जाता. सो इतलें तुमकां हांव सांगूंक शकता की कसलेच न्ही कॅमिकल प्रोडक्ट न्ही केंसाक चड यूज करनाकात. कळ्ळें न्ही. हांव आजून पर्यंत कसलेच हांव कॅमिकल प्रोडक्ट जावं कसलेच सिरम बिरम हांव कसलेच यूज करना. खबर आहा म्हाका खंयचे खंयचे सिरम यूज करूंक जाय पण हांव खंयचेच सिरम यूज करना. हांव न्ही न्हांवच्या पयलीं एक बरेंशें कोकोनट ऑयल लायता. हेअर मास्क तुमकां हांवें शेअर केला तो हेअर मास्क हांव कंटिन्यू लायता. म्हणजे केन्ना केन्ना अशें टायम मेळटा की हांव लायता. प्लस मेहंदी केन्ना केन्ना न्ही मेहंदी नुपूरची मेहंदी मेळटा न्ही तेय लावंक जाय तकलेक. कळ्ळें न्ही. अशें होम रेमेडीज. आनी एक म्हणजे जेन्ना आमकां हेअरफॉल जाता न्ही आमी कसले टॅबलेटी बी घेता हेअरफॉलाचे. सी तसले घेवन कांयच फायदो ना. मेन आमचे न्ही बॉडीक जे कितें आमी खाता पळय तेजेवर आसता हें सगळें. इफ आमी हेल्दी खाता जाल्यार आमी हेल्दी उरतले हय का न्ही. सो जे कितें आमी इनटेक करता पळय तेज्यावरूय हें म्हणजे हेअराचें हें आसता. कळ्ळें. इफ आमी चड जंकी ऑयली बी खालें न्ही ते केंसांनी मार पडटा. सो सगळें हें सो सगळें न्ही आमी कितें खाता पळय सगळें हेजेवर आसता. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आयज तुमकां न्ही हांव एक लाडू शेअर करता जे म्हाजे सोंपले हांव खातालें हांव सोंपले की तुमकां हांवें तें पयलीं सांगूंक ना कित्याक पळोवंक जाय आसलें म्हाका खरेंच तें वर्क जाता काय ना. सो 100% हांव तुमकां आतां गॅरंटी दिता. सो लाडू सोंपले म्हटल्यार आयज करया म्हटलें करून दवरया. आनी लाडू ते कशें करपाचे कितें आयज तुमकां दाखयता हांव आनी केन्ना खावपाचे ते तुमकां दाखयता. ओके. सो या आमी किचनान. सो तुमकां आयज हांव हेल्दी हेअर रिग्रोचेर तुमकां लाडू तुमकां आयज हांव शेअर करता. ओके चला. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला पॅन न्ही मातशें गरम करून घेयात. सो हें गरम जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव बादाम न्ही हांवें चॉप करून घेतला आनी बादाम आमकां न्ही हाफ कप घेवंक जाय. सो हांगासर घेतला हांवें हाफ कप बादाम. सगळें न्ही हांव एक एक करून फ्राय करून घेतलेलें. अशें एक एक करून फ्राय करून घेतलें न्ही म्हणजे बरें पडटा बरें तें फ्राय जाता. सो चड आमकां अशी ब्रावन बीन करनाकात. कंटिन्युअसली अशी मिक्स करत रावात आनी एक 2-3 मिनटां फ्लेम मातशी हाय दवरात आनी एक 2-3 मिनटांनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हांवें जस्ट एक 2-3 मिनटात मातशें हाय फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेतला. सो तो चड आमकां ब्रावन करपाक नाका. ओके. सो हें आतां काडून घेता. सो आतां घालता हांव हाफ कप कॅच्यूनट. ओके. हें आमकां एक 2-3 मिनटात बरें ताका फ्राय करून घेवया. हेकाय चड अशी ब्रावन बीन करनाकात. सो हांगासर न्ही कॅच्यूनट्स फ्राय जाल्ले आसा काडून घेता. सो आतां घालता हांव पंपकीन सीड्स आनी हें आमकां न्ही एक 2-3 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें न्ही फ्राय जाल्लें आसा. चड अशें ब्रावन बी करूंक वचनाका आतां आनी कंटिन्युअसली ताका न्ही मिक्स करत रावा. सो हें जाल्लें आसा काडून घेता. सो आतां घालता हांव हाफ कप सनफ्लावर सीड्स आनी हेका बीन तशेंच एक 2-3 मिनटां आमी फ्राय करून घेवया. सो हें न्ही फ्राय जाल्लें आसा काडून घेता. सो आतां घालता हांव हाफ कप फ्लॅक्स सीड आनी हें मातशें फ्राय करून घेता एक 2-3 मिनटां. सो हें फ्राय जाल्लें आसा काडून घेता. सो आतां घालता हांव हाफ कप चिया सीड्स आनी हें हांव बरें फ्राय करून घेता. सो चिया सीड्स न्ही फ्राय जाल्ले आसा काडून घेता. सो आतां लास्ट घालता हांव सेसमी सीड्स वायट टील. हें आसा 1/4 कप. सो हाफ कप ना हें 1/4 कप आसा. हें मातशें हांव फ्राय करून घेता. सो तिळूय फ्राय जाल्ले आसा आनी हांगासर न्ही हांवें घेतला 1/4 कप पीनट घेतला. हें ऑलरेडी फ्रायड आसा कित्याक आमी न्ही फ्राय करून दवरतात कित्याक चटणी बीन करपाक. सो हें तुमी फ्राय करून घेवपाचें. सो हें पीनट घेतला हांवें 1/4 कप. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता सगळें हांवें जें जाय पळय फ्राय करून घेतला. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सद्या न्ही हें गरम आसा हें बरें थंड जावंक जाय. ओके. हेका न्ही थंड जावंक दवरता हांव. सो सेम पॅनीक घालता हांव एक 1 टीस्पून घी घालता आनी आतां घालता हांव डेट्स घालता खजूर न्ही हांवें हांगा 20 to 25 अशें घेतला आनी सीड्स काडून घेतला. कळ्ळें न्ही. आतां हें आमकां तुपान न्ही म्हणजे घियान न्ही बरें आमकां एक 2-3 मिनटां लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो फ्लेम लो दवरात आनी बरें हेका घियान न्ही आमी भाजून घेवया. एक 2-3 मिनटां खूब जाले. सो हांगासर हांवें 2-3 मिनटांनी हेका हांवें फ्राय केला आनी मातशें तें सॉफ्ट जालां आनी घियान फ्राय केल्यार न्ही मातसो बरो टेस्ट येता. सो आतां हांव गॅस बंद करता आनी बरें हें थंड जावं न्ही. आनी आतां आमी जे
हे सगळे फ्राय केल्ले पळय बरें थंड जाल्ले आसा. आतां हांव कितें करता थोडे थोडे घालून न्ही हेका हांव फायन पावडर करून घेता. इफ तुमकां जाय जाल्यार फायन पावडर केलें जाता, नाजाल्यार मातशे पिसीसूय दवरले जाता, तशें कांय ना. ओके, सो हें न्ही हांव पावडर करून घेता. सो हें पळय अशें आमकां पावडर करून घेवंक जाय. हांवें न्ही फायन पावडर करूंक ना, तुमकां दिसता आसतलें बारीक बारीक दिसता हांगासर. ओके, अशें आमकां न्ही हें पावडर करून घेवंक जाय. सो सगळें हांव करून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात वांटून जाल्लें आसा. आतां सेम जारान न्ही हांव घालता खजूर, आनी खजूर आमकां न्ही मातशें पेस्ट करून घेवंक जाय. कांय तितून उदक भितर एड करनाकात. पळयता हांव पयलीं हांवें हांगासर 25 to 30 घेतला खजूर. इफ म्हाका तें बायंडींग जायना, लाडू करपाक जायना, जाल्यार आनीक हांव खजूर न्ही तुपान भाजून ताका पेस्ट करतलें. सो हांगासर न्ही खजूर न्ही वांटून जाल्लें आसा. आतां हेतून ट्रान्सफर करता. मातशें वाडटा न्ही मातशें सांबाळून, कित्याक खबर आहा तें ड्राय जाता न्ही, सो ताका लागून. सो हांव पयलीं पळयतलें इफ तें बायंडींग जायना मागीर आनीक हांव डेट्स घालतलें. सो आतां न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. अशें ताका बरें कालोवन घेयात. इफ म्हाका गरज पडले जाल्यार हांव घालतलें खजूर, नाल्यार घालचें ना. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांवें बरें मिक्स करून घेतलां, आनी मिक्स करून जालें. अशें करून पळयात जाता काय ना बायंडींग. लाडू जावंक जाय. हें पळयात बेस्ट लाडू जाता. सो हांगासर हांवें फक्त एक 30 न्ही खजूर घेतलेले, आनी खूब जालें तें. चडूय आमकां अशें स्वीट नाका, कळ्ळें न्ही. सो हें परफेक्ट आसा. आतां ताचे वर न्ही 1 चमचो हांव घी घालता. सो होममेड घरा केल्लेलें हांवें पळया घी घालता. जस्ट 1 धाकटो चमचो पुरो, आनी बरें ताका मिक्स करून. सो इफ तुमकां लाडू बीन करपा नाका, कळ्ळें, अहेंच तुमी करून न्ही एक डब्यान घालून दवरात फ्रिजीन, आनी सदांच एक 1 टेबलस्पून एक व्हडलो चमचो आमकां खावंक जाय. तें केन्ना खावपाक जाय आमकां हें तुमकां सांगता मागीर. सो पयलीं हेजें हांव लाडू करून घेता. सो आतां आमी लाडू करून घेवया. जस्ट थोडेशें हांव घी हातीन लावून घेता. चड मोठे मोठे करनाकात. दाखयता तुमकां एकूच पयलीं लाडू करून दाखयता. इतलेंच आमकां करूंक जाय, चड व्हडलें बी करनाका. हें पळय. सो अशें ओके, तें सगळें करून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात हें लाडू करून जाल्लें आसा. इतलें धाकटें आमकां करूंक जाय, आनी हें 1 month न्ही इजिली जाता, कळ्ळें न्ही. हें पळयात. सो हें पळयात हांगासर न्ही लाडू करून जाल्ले आसा. ओके, इतलें धाकटें आमकां करूंक जाय. आनी जें कितें हांवें वापरला पळय हितून सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, मागीर तुजें हें पंपकीन सीड्स आनी फ्लॅक्स सीड्स सगळें हांवें न्ही हें अशें ऑनलायन ऑर्डर केलां, कळ्ळें न्ही. हे सगळ्यांची लिंक न्ही हांव घालता. ओके, तुमी जाय तुमी ऑर्डर करूं शकता. ती एमेझॉनाचेर मेळटा, व्हडलेंशें कांय ना. सो आतां हे लाडू न्ही हांवें सगळें जें घेतलां पळय हांवें फ्लॅक्स सीड मागीर पंपकीन सीड सगळें हाफ कप घेतलां हांवें. सो हें न्ही 1 month, 1.5 month 35 जाला लाडू. सो 1 month इजिली वयता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां हें केन्ना खावपाचें. आतां हें न्ही सकाळीं न्ही उठलें, ब्रश केलें, खाली पोटाक आनी एम्प्टी स्टमकाक न्ही एक लाडू खावपाचें, आनी परत खावप ना. म्हणजे दिसाक एकूच लाडू खावपाचें, तेय एम्प्टी स्टमकाक. सो डेली तुमी अशें खावून पळयात. ओके, म्हाका न्ही हेजो बरो रिजल्ट मेळ्ळें आसा म्हूण तुमकां हांव शेअर करता. टायम लागता. सो अहें न्ही की एक 10 लाडू खाल्ले आनी सोमतेच रिजल्ट मेळटलो अशें ना. खाया, एक एक काडून खायात. इफ हेअर ग्रो जावं ना जावं, एटले हेल्था हें खूब बरें. ओके, कळ्ळें तुमकां न्ही. सदां तुमी एक खाया एम्प्टी स्टमकाक, तुमकां रिजल्ट मेळटलें. की म्हाका न्ही हेजो रिजल्ट 1 monthनूच मेळ्ळेलें आसा, कळ्ळें न्ही. हेअरफॉल मातशें कमी जाला आनी रिग्रो जाता. हेअर न्ही बारीक बारीक बेबी हेअर बी येता. तो तुमी हें करून ट्राय करून म्हाका मागीर कमेंट करून सांगात, कळ्ळें न्ही. सो हें सोंपलें की मागीर आनीक परत करतलें हांव, कित्याक आनीक आसा सगळें. ओके, सो आयचे हे तुमी हेल्दी लड्डू ट्राय करात आनी ट्राय करून म्हाका कमेंट करात. ओके, तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तो नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.